आणि हो संप आम्ही आज घडोवन हाडला तो नॅशनल मेडिकल कमिशन बिलाच्या अगेन्स्ट आसा। गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हे नॅशनल मेडिकल कमिशन बिल टेबल करपा पळयता पार्लमेंटान। मोस्ट प्रोबेबली सोमारा ते टेबल करतले। त्या खातीर आज अख्ख्या इंडियेन हो इंडियन मेडिकल असोसिएशन IMA हेडक्वार्टर्स दिल्ली हांणी कॉल केला की अख्ख्या इंडियेन सकाळचे 6 ते सांजचे 6 सगळे डॉक्टरांचे काम जे रुटीन काम आसा ते बंद आसतलें। सद्या डॉक्टरांचे एज्युकेशन आनी डॉक्टरांची प्रॅक्टीस हे गवर्न करपा खातीर मेडिकल कावन्सील ऑफ इंडिया ही संस्था आसा, जी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड संस्था आसा। हेजेर सगळे डॉक्टरांक रिप्रेजेंटेशन आसा। इंडियेंतले सगळे स्टेटींतले डॉक्टर ह्या मेडिकल कावन्सील ऑफ इंडियाचेर आसात आनी ते सगळे कायदे करतात की दोतोरांचे एज्युकेशन कशें आसचें, प्रॅक्टीस कशी आसची। आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हे मेडिकल कावन्सील ऑफ इंडिया डिजॉल्व करपाक पळयता आनी तेज्या जाग्यार नॅशनल मेडिकल कमिशन बील हाडपाक पळयता आनी नॅशनल मेडिकल कमिशन फॉर्म करपाक पळयता, जे वीच इज एंटी पुअर, प्रो रीच, एंटी पीपल, एंटी फेडरल। आनी आमचो इंडियन मेडिकल असोसिएशनाचो ह्या बिलाक सक्त विरोध आसा।